ताचे सगळेच मोगाचे परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परसोडारूच वासुर्गीचो आमचो देव आमची पाकयता सोमेसावी आपयता आपणाची भोवतीचो वयता परसोडारूच वासुर्गीचो आमचो देव आमची पाकयता सोमेसावी आपयता आपणाची भोवतीचो वयता परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावानो हे पवित्र गोठ फावो ते परी समारंभोक ह्या वेळार आमच्या पातकांचो उगडास करुया. आनी पातकाची दूख दवरून सगळीं सांगातान म्हणुया. सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगड अपराध. ह्या पासत पागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. ह्याचे मिसाचे इतिहास हांव भेटयता सासनीक थारोणा पासत रिता साबिना फेर्नांडीस. तेच परी आज वाडदीस समारंभता रिओडन फेर्नांडीस हो आमचो तरणाट्या जम्याचो प्रेसिडेंट तर ताचे पासत मागुया. फामिली पासत मागूंक लायला पोसरे बाट एग्नस वेगस लुसिया वेगस जुझे एलायस वेगस आंतोनियो वेगस फिलोमेना वेगस लॉरेन्सो वेगस क्लेटो वेगस अंजेलिका वेगस लुइजिनिया वेगस आनी जोखी वेगस. ह्या वेळार जायतीं जाण आयच्या दिसा वाडदीस समारंभतात लग्नाचे वार्षिक वरोस वो हेर समारंभ करतात तांचेय पासत मागुया. जायतीं जाण पिडेंत कश्टवतात तांचेय पासत मागुया. तुमची गरजो ह्या वेळार देवा फुड्यान घालात. सर्वेस्परा देवा रोग साक्षांचे रोगोत तुवें क्रिस्ती भावात्याचें बी केलें. बागिवोन चार्ल्स आनी ताच्या सांगात्याच्या रोगतान भिजयलोली तुजी पवित्र सोबेचें शेत फळां बरीत जावं आनी सदांकाल उपोट पीक दिवं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन.
भागयंत पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्ता सोवे आसा आनी आमकां बासायला ते जिवीत परगटूंक देवाची खोशे पोरमणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जालोलो पावलू तिमोथाक आपल्या अपुरबायेच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सोम्या क्रिस्ता जेजू कडसून तुका कृपा दया आनी शांती मेलू. म्हज्या मागण्यांनी थांबो नासतना रात दीस तुजो उगडास करता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दिता. म्हज्या पुर्वजांनी केला तशेंच नितोल अंतस्करणान हांवूय ताची सेवा करता. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां बिजुडायेचो आत्मो दिवंक ना, बगर घोटायेचो मोगाचो आनी आप दवाणेचो. म्हणटच आमच्या सोम्याचो गोवाय कसो उबो रावंक लजे नाका. वो हांव ताचो कैदी जाला म्हूण म्हज्याय पासत तुवें लजचें न्हय. देवाचे पोदवेचेर पातयेवन शिव वर्तमाना खातीर कोश्ट सोंसून घे. आमी कितें बरें केलां ताचे पासत न्हय, पूण आपली येवजण शाश्टी पावचे खातीर आनी आपले कुरपेच्या देण्या पासत ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावपाक आपयल्यात. ही कृपा जेजू क्रिस्ता सोवे काला आदी आमकां दवरलेली आनी आमकां पवित्र जावपाक आनी आमकां आसली म्हूण जेन्ना आमचो सोरवंडार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली. तेन्ना मरणाचो भस्म केलो आनी शिव वर्तमाना वरवीं जिवीत आनी अमरण फाकोशी केली. ह्या शिव वर्तमानाचो परगटणार धर्मदूत आनी शिकयणार देवान म्हाका नेमला. तेच पासत हांव हे कोश्ट भोगता. तरूय हांवें विस्वास सांडूंक ना, कित्याक कोणाचेर हांवें विस्वास ठेवला तें हांव जाणय आनी म्हाका दवरूंक दिलोलो तो दीस ये पर्यंत सांबाळूंक ताका तांक आसा म्हूण म्हाका दुबावूच ना. सर्वेस्पराचें उतर देवाचे वडोवकार. आमचो जवाब जातलो, म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. सगळीं म्हणया, म्हजे दोळे तुजे सर तुजे तिकान थंय म्हजे दोळे तुजेर उबान लायता. जबाब, सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. जशे चाकरांचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोट लायतले आसात, जशे चाकोरणीचे दोळे आपल्या घोरकान्नीच्या हाताचेर गोट दवरलेले आसतात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकलूत कोरीसोर ताचेरूच लायलोली आसात. जबाब, म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. उद्गार, सोमी म्हणटा, पुनर्जिवीनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मार्को प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सवया. साधुकी पक्षाचे मनीस पुनर्जीवनपण ना म्हणटात.
जेजूशी येवन ताणें ताचे खोडे विचारलें, गुरुजी, मोजसान अशें बरयलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपल्या बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसद उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी सोंसत नासतना मेलो. आनीक दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय सोंसत ना जाली. आनी तसोच तिसरो. ते जिन्सान 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाले, पूण भुरगें बाळ जालें ना. सगळ्याहून निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाण तिचे लागीं लग्न जालोले म्हणटच पुनर्जीवनपणान सगळीं नव्यान जिवन जातलीं तेन्ना ताचे भितरल्या कोणाची पोतीण ती जातली? आनी जेजून परती पाडून तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकडत, देखून तुमी अशेंच चुकतात न्हय. मेलोल्यांतली नव्यान जिवन जातच दादले तश्यो बायलो लोक जायनात, बगोर सर्गीच्या देवदूतां सारकीं जातात. मेलेल्यांचें पुनर्जीवनपणा संबंदी पळोवया. अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव अशें देवान मोजसान सांगलें म्हूण त्याच ताच्या पुस्तकार जिलकुटाची खबर मेळटा थंय तुमी वाचूंक ना बी. मेलेल्यांचो न्हय, बगोर जिवी आसलोल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकतात. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे इश्टानो, आमी जाणाव त्या प्रमाणे ह्या संवसारांत तरेकवार धर्म आसात आनी दर एक धर्माक तांची मुळावी स्वतां आसात. आनी आमकां क्रिस्तांवांक मुळावी स्वतां आसात, ज्या पासत आमचो देव वेगळो, आमचो धर्म वेगळो धर्म. तेच भाशेन दुसऱ्यांच्या धर्मांतूय वेगळे धर्म ते, कारण तांची स्वतां वेगळीं आसात. आनीक आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत एक स्वत म्हणल्यार पुनर्जीवनपण. आनी पुनर्जीवनपणा विशीं आमी जायते जाणाव आसतले. तरी पूण देवाच्या उतराच्या आदारान आज कितें संदेश पुनर्जीवनपणा वयर आमकां मेळटा तो पळोवया. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर मारया. ह्या दिसांनी आमी हें वाचपां आयकत आयल्या आनी शुभ वर्तमानांत वेगवेगळे जे पंगड आसतात ते जेजूस हरशीं येतात आनी तांकां फासांक घालूंक प्रश्न मांडटात. जोण एकलो आपल्या दिसता त्या प्रमाणे, म्हणजे एक पंगडाक जरी तर आपले भाशेचो प्रश्न आसा तोच तो मांडटात. आतां सादुकी म्हणलोलो पक्ष आसलो आनी सादुकी म्हणटात तो पक्ष भावार दवरिनात पुनर्जीवनपणाचेर. तेच परी आंज बोडवे आसात म्हूण तेवूय मानून घेनात. आनी असल्या वेळार आपल्या मनान हेंच दवरून एक केस जेजू फुड्यान घेवन येतात आनी ताका म्हणटात 7 जाण भाव आसले आनी 7 जाण लग्न जाले, सोंसोत उत्पन्न करिनासतना मेलो, जाल्यार आखरेक पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक कोणाची ती बायल जातली. आनी असल्या वेळार जेजू तांकां खोर शिटकावणी दिता. आनी कसली शिटकावणी? पयले सुवातेर तो म्हणटा, तुमी शास्त्र नकोत, देवाचें उतर सारकें वाचून नकडत, कारण वाचलें जाल्यार घोडे तुमकां समजतलें सारकें. आनी मोगाचे इश्टानो, जेजू थंयसर एक उदाहरण दिता. जिलकुटाची खबर मोजसाक जेन्ना देव जिलकुटांतल्यान उलयता थंयसर तो आपणाक आपूण जिव्यांचो देव अशें म्हणटा. जरी तर देव आपूण आसा, हाचो समज असो, जरी तर देव आपूण आसा जाल्यार आपणा मुखार कोण तरी जिवी आसात हो ताचो समज. म्हणटच देव म्हणटा आपूण जिव्यांचो देव, मेलेल्यांचो न्हय. आनी हेंच उद्गारून देव पुनर्जीवनपणाचो देव हो नवें पुनर्जीवनपणाचें जिवीत आमकां सगल्यांक भासयता. देव जिवंत हो पुनर्जीवन देव. तर मोगाच्या इश्टान आयच्या पयल्या वाचपांतूय आमी आयकलां, आमकां जो आत्मो दिला तो भिजुडायेचो आत्मो न्हू, काळजीदारपणाचो आत्मो.
आनी ह्या काळजीदारपणा उद्देशी देवाच्याच आदारान पवित्र आत्म्याच्या बोडान आमी काळजीदारपणान स्वत कितें तें दुसऱ्या मुखार दवरूं. जेजून आज तेंच केलें. स्वत कितें आसा देवाचें पुनरुज्जीवनपणा वयर तें ताणें स्पश्टपणी सांगलें आनी तांकां तांच्या तोंडार मारून सांगलें, तुमी हांगासर चुकतात, कारण शास्त्रांत ते नकडो आसल्यात. तर मोगाच्या इश्टान आयच्या दिसाक जेन्ना हें शुभ वर्तमान आमच्या दोळ्या मुखार आसा आनी पुनरुज्जीवनपणाची खबर आमी करता, तेन्ना आमच्या जिविताक कितें संदेश घेवया. हांव म्हणटलो पुनरुज्जीवनपणांत बरवंसो दवरुया आनी आमच्यो करण्यो बऱ्यो करुया. मोगाच्या इश्टानो, आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आज घोडेक तरेकवार भासांचे प्रश्न पुनरुज्जीवनपणाचेर आमकां येतले. कारण ह्या संवसारांत जेन्ना लोक जियेता आसतना संवसारी एक मोन आसता. आनी संवसारी मोन कितें? खा, जे, पिये, नाच, मौजा मार, आपलेपणांत जिवीत सार, हें सगळें आमी पळयता हांव संवसारांत जालोलें. आनी हें जाता आसतना जावं आमी ओ क्रिस्ती भावार्थी आसत ती, जावं आमी क्रिस्ती भावार्थी आसत ती, हाच्या फासाक पडून पुनरुज्जीवनपणा 8 घोडी आमी गोवायकीत दिवंक वावरूत. कारण जरी तर आमी हे संवसार दाखयता ते दिशेन चलत जाल्यार पुनरुज्जीवनपणाचेर आमचें लक्ष वेचें ना. आनी लक्ष वेचें ना जाल्यार आमी बऱ्यो करण्यो आदारच्यो नात. आनी बऱ्यो करण्यो आदारच्यो नात जाल्यार पुनरुज्जीवनपणांत हो स्वर्गार आमकां वांटो मेळचो ना. कारण आमच्यो करण्यो बऱ्यो आसूंक ना. तर मोगाच्या इश्टान आयच्या दिसा जेन्ना आमचें जिवीत सारता आसतना ह्या पवित्र पुस्तकाच्या आदारान पुनरुज्जीवनपणाचेर आमचें लक्ष घालुया. जी कोण भावा भयणां संवसारी वोंडावण्याक गुल्ल जाल्लीं आसात तांकांय पुनरुज्जीवनपणा वयर सांगुया. आनी ह्या उद्देशी तांकां नीट मार्गार हाडूंक आमची तजवीज चालू व्हरूं. कांय वेळान ह्या चालतारार पुनरुज्जीवन जाल्लो जेजू येतलो. ताचे पवित्र कूड आनी रगत शेवून आमी ताचे पुनरुज्जीवनपणाचे भागीदार जावंक ही कृपा फावो जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत खतखत्यान मागुया. भेटवणेक आमी गायन गावया. C17 गोवा कोडयो बारीक ओडक्यो पान 35, C17 पेज 35. गोवा कोडयो बारीक ओडक्यो उड्याचा जीवा जीवित मोचे मिसाल भेटून जाता मनशा जिवा पसंद करे मनशा सोडून जिवीत सोडून खुशी बापा जेजू सोबे She Papa, Jesus obey, Botau Tuka, Jivit Moche. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान तारी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सोबीच्या सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा, हें बलिदान तुका आमी भेटयता आनी खालतेपणी मागता. जशें पातक करचे परस मरूंक तुज्या भाग्यवंत साक्षांक तुवें कृपा दिली, तशें आमकां तुकाच समर्पून तुजे वेदीची सेवा करूंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं.
आनी तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं तुमची काड जावं उबारात आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व खाडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भक्ताचे वाखाणणेन तुका मोहिमा मेळटा आनी तांचे कोश्ट दोग तुजे पदवेची ओजापां परगोडटात तुजे दोयाडायेन तांच्या भावार्थाक कोतकोतीत हुर्बा मेळटा तांच्या ती रासोणाक धीर गोटाय फावो जाता आनी अशें क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं संकटाच्या मरणा जिविताचे स्पर्धेन तूं तांकां जैतिवंत करताय देखून स्वर्गा आनी संवसारा नवें गीत गावून तुका नमस्कार करतात आनी आमी देवदुताच्या दोलबारा सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परीन जेवण जातूच ताणें खालच घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबाना पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो घोळ सोम्या तुझे मरण आमी जोडटा आनी तूं बरो घेयसो तुझे बुलोची मोर देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची खाल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा सिम्याव आमच्या आदारी गवंडी बापा
आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिथी मोगान सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्ताची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारयेस देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोर्मदुतां आनी सर्व काणी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्या प्रार्थना तांतीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तळण्यात पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस खाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज व्हडली बोधवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. जेजू म्हज्या देवा. D17 पान 56. D17 पेज 56. जेजू म्हज्या देवा. आवडेदा घेवच्या तुका. जेजू म्हज्या देवा. आवडेदा घेवच्या तुका. यो म्हज्या जेजू. सगळेच म्हजे आनी सायबा. दिता तुका. दिता तुका. जेजू म्हज्या देवा. आवडेदा घेवच्या तुका. जेजू म्हज्या देवा. आवडेदा घेवच्या तुका. यो म्हज्या आत्म्या. आनी सायबा राजमोर थंयसर. सदां तुको. सदां तुको. जेजू म्हज्या देवा. आवडेदा घेवच्या तुका. जेजू म्हज्या देवा. आवडेदा घेवच्या तुका. सगळीं उबी रावया. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुज्या भाग्यवंत रोग साक्षाचे चोयत समोर उबोक देवीक संस्कार आमी घेतला. जांचे वरवीं दोगडावणी सोंसूंक तांकां आदार मेळ्ळो. तांचे वरवीं आमच्या कोश्टां आडकोडींनी भावार्थान आनी प्रिती मोगान आमकांय तीर आसोन मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत मिगेलीक मागणें. सांत मिगेल महापोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या खुंगरा देवाचे पदवी सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक नेमपणाक लुटून घाल. कित्याक ते आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक चलवतात. आमेन. भोवभाग्यवंत मारये, तूं आमचो सदां कालाचो आसरो. तूं आमचो आसरो आदार. तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवासो. आयज आमी तुका भेट करूंक आयल्या. तुवें आमकां जोडून दिलेल्या सोर उपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराची माई आमी तुजो मोग कोत्ता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या. दुसऱ्याकूय तुजे कांय ओडून हाडून शक्ती भितर सोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवेदार माये, आमकां हे उपकार जोडून दी. थालनाचेर जोय तरून गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सोबून मोग एक पवित्र मोण आनी तुज्या पुत्रा सोवें सासणाचें जिवीत. सदां काल आदार दितले माये, आमचे पासत विनंती कर. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजे माये मारयेच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या खाना नगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यांत तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्या काल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमकां उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माई आमी तुका उलो मानता. जिव्यांक सांबाळ, मोतेल्यांक पाव, काळ्यांत आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणें. हे आदाराचे माई व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालून मागता. कोश्ट दूख उस्के कोती विगणां सोक्लेस्तां हे आमचे निर्भाग हाडलेले कुरीस. ह्या ओचोड्यांनी आमची दोयेन सोतून कोर. तुज्या पुताच्या कोश्टान आमचें मन एकठांवन मोगान आनी सोस्तिकायेन सगळें सोसूंक आदार दी. आमच्या पाप साहेबाक, भीष्म साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायदेशी आमकां आयक. सोमेस्त मनीस भाव भाव कशे एकचारान आनी धर्मीक एकवटान जिवशे खोर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायदेशी आमकां आयक. सगळ्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपआपलो बेस वेचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायदेशी आमकां आयक. मेल्ल्या सोमेस्त भावात्याच्या ओतम्याक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायदेशी आमकां आयक. सोमेस्त मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पडयोवचो आनी तुज्या मोगाची उब भोगोशी कोर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यो आमच्यो काशा गरजो आमच्या आदाराचे माये थंय घालुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावुया. Mari povici
बेगीन वाढून तुझो करून तुझ्या सुखदुःखाचो वर्सो तोच करू तुझे माये तुका वेदावे. भावात्याचे मागणे. हे आदाराचे माई तू गिरेस्त शिवदार देवाची सोर देणी तू आमकां वांटाय आम्हा भुरग्यांची तू राखण कर क्रिस्तांत तू आमच्या पातकाचे मोगसपणे आनी आमचे तारण सोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेताव ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारून चुकोन मीरबागी बाळां जायत म्हूण जेजूचो मोग सदांच शेवटा पर्यान जिवंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करून तू आमकां आदार दी. हे आदाराचे माई. आता आमी सर्वय समया आनी काळाच्या क्रिस्तांवाक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिचे सोक्तिवंत शारोणा खाल जिवंक आमकांच वोपून दिवया. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्वर जेतांचा मोदेन तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य दूत. भागीरथी मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनवणी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनोती कोर ए देवाचे भाग्यवंत माये क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थया. ए सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली. सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता. आमकां जे काळजांतावन तुजे आवयचो आदार सोदता तुजे सरवणेचो फोड सासनाक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. ए सौम्या कुडीचे असोगतायेन कश्टवतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दोयाड दिश्ट घाल आनी तुवें रचलोल्या आत्म्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टां वरवीं नितळ जावंक वेगींच तुजे दयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सांगाता आसूं तुमकां राखच्याक तो तुमचे सवें आसूं तुमकां सांबाळच्याक तो तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भो कोनवाडे आंखवार मारये उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो. तुजो आदार मागूंक आनी तुजी बोजोत सोदूंक केलो. तुज्या हातांतलो आशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या परवाशान रावून हांव तुज्या कोपान धांवून येता. आंखवारीचे आंखवारी माये मोचे तुजे सोशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्यांची बेपर्वा करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. टी 30 आनी 7 नोमान मारये पान 219 टी 37 पेज 219.